हांवें जे प्रश्न सभाघरांत मांडल्यात ते तडीक लावपाक हांव पुराय यत्न करतलो। लोक म्हज्या म्हऱ्यांत ज्यो अडचणी घेवन येता ते प्रश्न हांवें मांडल्यात। प्रश्न उपरासून सोडून दिवप्यातलो हांव न्हय। पुराय प्रश्न तडीक लायसर सुटावे करपाचो यत्न करतलो म्हण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार उलयला। RDXGOA खातीर सडाच्यान प्रसाद नाईक। केलेलं आसा पळय, आय हॅव रेज दिस इश्यू विथ द कॉन्फिडन्स आनी इश्यू जेन्ना हांव रेज केला जाल्यार आय नो दॅट आय हॅव टू फुलफील दॅट इश्यू आनी हे फुलफील करपाक लागून हांव गव्हर्मेंटाच्या फाटल्यान लागून हांव करूं येता। स्पेशली आमचो फोटाचो इश्यू हांव इतलो फाटल्यान लागलो आसा त्या फोटाक लागून आनी आय एम कॉन्फिडंट बाबा तेजें सोल्युशन आमी काडटले। ऑलरेडी मंडे एक मिटींग फिक्स जाल्लेली आसा सगळ्यां कडेन। सो ते फोटाच्या इश्यूक लागून आमी रवींद्र भवनाचो काडलेलो आसा। हांवें रवींद्र भवन फाटल्यान लागून आयज तो एस्टिमेट जावन तेजो काल तेंच्यांनी बँक गॅरंटी दिले ते कॉन्ट्रॅक्टराक आनी आतां PWD मंडे ताका टेंडर वर्क ऑर्डर दितले। वर्क ऑर्डर दितात तो आपलें तेजें काम स्टार्ट करतलो। त्याच प्रमाणे हांवें लायब्ररीचो इश्यू घेतलो, सेंट्रल लायब्ररी जी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान नासली। आख्ख्या गोंयांत सगळे कडेन एवरी तालुका हॅज वन लायब्ररी, फक्त मुर्मुगांव तालुक्यान नासली। आयज ते करून घेतलेले आसा। हांवें तो इश्यू घेतला, ते ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून घेतला। बाय एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार ती आमची लायब्ररी जातली। असे कितलेशे इश्यू आसा, फिशरमॅनाचे इश्यू आसा, WRD काडून थंयसर इन्स्पेक्शन करून घेतलं, तेंचे इश्यू सॉर्ट आउट करून दिले। जे इश्यू आसा हांवें रेज केला स्विमींग पुलाचो तो इश्यू म्हाका एश्युरन्स दिल्ले आसा काल हावजान की बाबा आमचो स्टाफ आमी इमिजिएटली म्हाका 15 दिसा भितर स्टाफ दिता म्हणून सांगलेलो आसा। जे पुलीस स्टेशनाचो इश्यू घेतलेलो हांवें, स्टाफ कमी आसलेलो म्हणून इमिजिएटली CMन म्हाका एश्युरन्स दिले 8 दिसा भितर आपण तुका स्टाफ दिता म्हणून आमकां स्टाफ दिलो पुलीस स्टेशनाचेर। आउटपोस्ट आमचो नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार आमचो एंड ऑफ दीस मंथ म्हटल्यार आमचो आउटपोस्ट स्टार्ट जाता बायनाचो। जे मेजर इश्यूज असले जे हांवें हातीन घेतलेले आसा पळय, जे हांवें उलयले आसा ते सगळे चालीक लागतले हेजी म्हाका पूर्ण खात्री आसा आनी हे करून घेवपाची म्हाजी जबाबदारी। हांव बिश्तो तो असो आमदार न्हू जो उलयतलो आनी वयतलो। हांव उलयलो ते करून घेवपाची जबाबदारी तितलीच हांव घेता। ब्युटिफिकेशन ऑफ बायणा बीच, येस हांव जाणा, आय वील गेट इट डन। थंयसर टॉयलेट ना, बाकीचे कितें फॅसिलिटीज ना, तिवूय सगळी बाय सिजन स्टार्ट जावचे पयलीं हांव करून घेतलो ते। दीस इज फॉर माय पीपल ऑफ मुर्मुगांव। लोकांक जाय आनी जे लोकांचे इश्यू आसा मुर्मुगांवचे तेंचे इश्यूचेर हांवें हे सगळे असेंब्लीन उलयले आसा। हे म्हाजे इश्यू नासले, हे लोकांनी म्हाका सगळ्यांनी सजेशन दिल्लें आसा। हो इश्यू आमचो आसा, हो इश्यू तेंच्यांनी सांगला त्या प्रमाणे हांवें हे इश्यूज घेतलेले आसा।